एक साधारणपणे एप्रिला सुरवातीक काणकोणा फक्त एक एक्टीव पेशंट आसलो, एकच. तो मागीर असो वाडत वाडत 100, 150, 200, 250 पर्यंत गेले, 300 पर्यंत गेले. तेन्ना साहजीकपणे आमकां काणकोणच्या जनतेक सगळ्यांकच एक भीतीचें वातावरण निर्माण जालें आनी एक चिंतेचें वातावरण निर्माण जालें. आनी त्यामुळे आमी काही आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन आमचे मित्रां कडेन उलयले आमी. काल हे कडेन जाले आनी काल हे कडेन जावन आमी सादारणपणे अशे निर्णया परत आयिल्ले की काल बुधवार, काल मंगळवार, बुधवाराक आमी परत सगळ्यांक मेळया, व्यापाऱ्यांक मेळया, तेंचे हें करया. आनीक ब्रेस्तारा साकून फाल्यांच्यान ब्रेस्तारा साकून एक 4 दीस तरी आमी एक लॉकडावन करया, एक गर्दी टाळपा खातीर आनी हो विशाणूचो स्प्रेड आनी वाडनयो ह्या खातीर आमी हे निर्णय घेतलो. पूण तेजे मदेंच आज आमकां कळ्ळें की सरकारान हो लॉकडावन जाहीर केला सोमार पर्यंतचो. म्हणजे सरकारान ही बरी कृती केला. त्या सरकाराच्या बऱ्या ह्या कृतीचो आमी विशेष करून तांकां धन्यवाद दितात. आनीक आमची एक अशी मागणी आसा की समजा जर ही परिस्थिती अशीच उरली, ह्या वाडत्या रुग्णसंख्येक जर हें जालें ना जाल्यार हो लॉकडावन आनीक थोडे दीस वाडोवचो पडटलो अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. आज प्रत्येक नागरिकाची एक जबाबदारी आसा. देशाचेर किंवा राज्याचेर संकट आयलें, हे महामारी आयली तेन्ना प्रत्येकट्यान जावं तो खंयच्या पक्षा आसूं राजकीय मतभेद विसरून, जाती मतभेद विसरून सरकारावर रावचें आसता. कित्याक ह्या महामारीक आनी ह्या संकटाक तोंड दिवपा खातीर. आनी त्या प्रमाणे आमी बी वेगवेगळ्या पक्षाचे हांगा लोक आसात, पूण ह्या वेळा आमकां दिसता आमी राज्याच्या सरकारा बरोबर रावचें की ही महामारी हो जो पळय आतां हे रोग पसरला आसा पळय तो हेजें संकट दिसा दिसा वाडत आसा. आनी ह्या संकटाक तोंड दिवपाक आमी सगळ्यांनी एक कडेन येवपा जाय. आनी हे संकट आतां हेजे मुखार वाडची न्ही म्हूण आज हे काणकोण भागांतले सगळे बरे प्रोमिनंट पर्सनेलिटीज आसा पळय त्यो सदांच कितें काणकोण वाठारांत कितें वायट घडटा तेन्ना मुखार येता. तेन्ना तेजे हितून बाबा काणकोणकाराच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताचे लागून, काणकोणकाराच्या हिता लागून हे सगळे एकठांय येवन कोणाचे लॉस जावचे, कोणाचे नश्ट जावचे, कोणाचो वेव्हार पाड जावचो असो ना. हेतूंतल्यान एकूच आमी केलें जे पळय थोडे वेळ दिसाक एखाद्या उपासण म्हणून दीस काडपाक शकतात, पूण आज पळय जे कोण बरें नासून पळय हॉस्पिटलांत वयतात ते थंय परत येवपाची शक्यता कमी आसा. अशीच आमकां हेजे पयलीं आमी आयकलें आसलें हॉस्पिटलांत केन्ना खाटी सारकी मेळनासल्यो, ट्रिटमेंट आनी त्या परिस्थितीत आज इतली हेजी रुग्णाची संख्या वाडपाक लागला तेन्ना हेजे मुखार खूब कठीण जावपाक आसा. आनी आज गोंय राज्या कडेन आनी काणकोणा तितलें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आज समज आज आमची कितली आसा हांगा पॉझिटिव्ह पेशंट कितें आसा सद्याक 300 सुमार 300 वाड जायत आसा. हें आटोवपाक खूब कठीण जातलें. तेन्ना आमकां काणकोणकारांनी समजून घेवचें प्रत्येकट्याक जे पळय धंदेकार तांकां प्रत्येकट्याक हें आसा, फॅमिली आसा, प्रत्येकट्याक तांकां फॅमिली डियर सोन आसात. तेन्ना तेमी चिंतचें आज तेगेर फाल्यां आपल्यागेर जातलें आमी ही चेन ब्रेक करपा खातीर सगळ्यांनी एकवटान आनीक फाटीं फुडें अशें विचारना म्हणजे आमी वेगळे आमी एकमेकाचे आरोप करनासतना मागे दंड आसा तुगे दंड आसा करनासतना काणकोणच्या हिता खातीर, काणकोणच्या आरोग्याच्या लोकांच्या हिता खातीर आमी जातलें ही ब्रेक करपा खातीर बंद करचें आनी तें सहकुशीन करचें वॉलंटरी ना. आमी शेनवार बाजार हो बंद करपा खातीर मिटींग आपयली फाल्यां. हय, तेन्ना आमचो चेअरमॅन आसा तेगे बापूय एक्सपायर जाले, त्या कारणाक लागून ती जावंक शकपा ना. म्हणटकीर फुडल्या 8 दिसां आमी ती मिटींग परती घेतले. आनी त्याचो फुडलो बाजार येता पळय तो किंवा जर कोरोनाचो जर वाडत गेला तर 1-2 म्हयने आमी बंद करपाचें करतले. आनी तशेंच आमी 2 म्हयने तेमगे एखादें फुडें आनी 2 म्हयने एक्सटेंशन, हय सिच्युएशन पळोवन 2 म्हयने एक्सटेंशन म्हणल्यार फुडें आनी 2 म्हयने वाडोवन दिवपाचें हो विचार सोपोकारवाल्या कित्याक तेकाय लॉस जावपा जायना. तेणी पावणी पावयले आसा. आज फाल्यांच आमी लोकांनी जर बंद केले तो लॉस जातलो, तेका कांय फायदो ना. वयल्यान लॉस आमी बंद केलो म्हणटलो. त्या खातीर आमी कावन्सिलाचें रेजोल्युशन जाय तेका, कित्याक आमी तुका बंद कर म्हणला, तुका 2 म्हयने जाय एक्स्ट्रा वाडोवन दिताय. नाल्यार जे तुगे ते आठवड्यात ज्या शेनवारा बाजाराचे तुका कितें लॉस जाता तें आमी फारीक करता. पूण लोकां खातीर ह्या जनते लागून आमकां करपा पडटा. कित्याक सगळी आज तितली जनता बाजार घेवपाक येता. बाजार उदक केलो म्हणटा कपडो धरलो तो सगळो आतां सगळे आतां बाकीचे थोडे गोश्टीची गरज ना. ह्यो पोतयो बित्यो रस्त्यार येता तेंची गरज ना. ह्यो खंय अश्यो रस्त्या कडेन पसून बसोंक जाता. पूण सगळे बाजारात येता की लोकांक सामको त्रास जाता आनी हे रोग आनीकूय वाडटलो. त्या खातीर आमी ती मिटींग घेवपाची केल्ली. पूण ज्या पद्दतीन काणकोणा भितर जरी जसो आंकडो वाडला कोविडाचो त्या पद्दतीन सामकी गरज आसा लॉकडावनाची. तेन्ना सरा म्हणल्यार मेळटा मागीर सांजचे वचून उलोवया म्हणून. मागीर राती आमदारा फुड्याक बी फोनाचेर उलयलो. आमदार म्हणपाक लागलो आपूण ऑलरेडी सीएमा फुडें आमी उलयलां
कित्याक लॉकडावन हे करपाक गरज आसा पूण सीएमात कितें करता तें पळयतलें आनी चड करून कितें तरी डिसिजन बरो जाता म्हूण आमदारान म्हाका रात फोनाचेर सांगलें आनी ज्या पद्दतीन केसी वाडटा पळय लोकांनी बी प्रिकॉशन घेवपाक गरज आसा कित्याक गर्दी भायर बी गरज नासता बाजरा येवन गर्दी करची न्हू कांय अर्जंट काम आसा फार्मासी येवपाचें जावं बरी खंय ग्रोसरी तांदूळ कांदो बटाटो जाल्यार गरजेचें गरज आसल्यार येवचें गरज नासतना येवचें न्हू आनी हें पळय लॉकडावन आसा हें सगळें लोकां खातीरच आसा तर लोकांनी बी समजोवपा जाय आपल्याक कित पर्यंत कितें करपा जाय आनी जाता तितले बरे भशेन हें लॉकडावन हें जावन लोकांनी बी सवंग केल्यार जाता तितले केसी बी बऱ्या पैकी कमी जाता अशें म्हाकाय दिसता कित्याक ह्या फाटल्या दिसांनी जे इलेक्शना प्रचार जालो आनी कोणा लग्न जालीं त्या कारणाक लागून इतलो वाडपाक कारण तें आसा